BBAची डिग्री आशिल्ल्या या तरणाट्यान शेतकी मळाचेर बरी उदरगत केल्या। आपल्या 6 हेक्टर जमनीचेर ताणें जायतें उत्पादन घेतल्या। हातूंतल्यान तो वर्साक 25 लाख रुपया जोडटा। 2016 ताणें आपल्या प्रवासाक सुरवात केली। सुरवेक प्रयोग करून पळयल्या उपरांत ताणें वेवसायीक पांवड्यार पिकावळ घेवपाक सुरवात केल्या। आपल्या मळ्यांतल्यान मेळपी फळां तो बाजारात विकता, जाल्यार भाजी फुलोत्पादन महामंडळाक घालता। वर्साचे 12 म्हयने तो ह्या उत्पन्नाचेर निबून आसा। हांवें 2012 आफ्टर 12th सायन्स जातक दापोली कृषी विद्यापीठांतल्यान BBA एग्री ही डिग्री घेतलेली आसा। आनी प्लस कशें आसा, म्हाजो बाबा शेतकार, आजोय शेतकार, म्हणटकीर फॅमिली नॉलेजूय आसा। आनी प्लस बाकीचे जे आतां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बी आसा ते खूब हेल्पफूल आसा। तांकां फक्त तुमी वचून जर विचारीत ते स्किमी सांगता आनी तांकां जी कितें तुमकां म्हायती जाय ती ते तुमकां प्रोवायड करतात। हय, हेजेर म्हाजें नांव म्हटल्यार वर्साक एक 20-25 लाखाचो टर्नओवर जाता। आपल्या मळ्यान पेरां, आंबे, हायब्रीड फणस, मलेशियन फळां आनी हेर फळांय पिकयता। तशेंच तोडगी, तवशी, तेळ्ळां आनी हेर भाजयोय तो उत्पन्न घेता। 2 जातीची पेरां विकून ताका 25,000 रुपया मेळटात। सीड्स जे कोल्हापूर नाजाल्यार बेळगांव हांगच्यान हाडचे पडटा। आनी थोडे आतां फोंड्या जे ऑथर एग्रोवेट मॉल आसा पळय, थंय आतां तुका अवेलेबल आसा। सो हेका पेस्टिसायड्स बाकीचे कितें इन्सेक्ट्स बीन लागता पळय, ताका लागून मागीर कितें प्रिकॉशन्स घेता? तेका कशें आसा, जशी गरज आसा त्या प्रमाणे जितें फंगस लागल्यार तेका तुमी ट्रायकोडर्मा मारपाक शकता। थंय इन्सेक्ट आसल्यार तेका नीम बीम मारून अथवा जे गोमुत्र बी आसा तें मारून, आनी जर जायनाच जाल्यार हांव केमिकल यूज करता आनी तेणें कंट्रोल करता। स्पेशली ही जी पेर आलेले पेराची झाडां, कितलेशे पेर एक हेका जाता ह्यो ज्यो फाटल्यान ज्यो दिसता त्यो पेरांच्यो 2 वरायटी आसा। एक जी तैवान वरायटी आसा तेका अर्द किलोचे पेर जाता, म्हणजे तैवान हाफ केजीच म्हणटा तेका वरायटी, ते 600-700 ग्राम सुद्दां काडला। आनी जी दुसरी आसा थायलँड 1 kg, ते 1200 ग्राम 1300 ग्राम सुद्दां पेर जाता। आनी हे जे फाटल्यान दिसता हे ड्रॅगन फ्रूट आसा। हेतूनय 2 कलर आसा म्हाजे कडेन, एक जो भितर व्हायट पल्प आसता तो आनी दुसरे भितर रेड पल्प आसता तो। मार्केटान हेका डिमांड आसा म्हणटा बरोबर? हय, ड्रॅगन फ्रुटाक मार्केटान बरो डिमांड आसा, रॅम्बुटानाकूय बरो डिमांड आसा। केलें आनी भाजी रोवपाक चालू केली। स्टार्टींग हांवें भेंडो, काकडी, तेंडली, कोकणदुदी अशी वेगवेगळ्या प्रकारची हांव भाजी रोवपाक हें केलें। आतां मागीर नवीन म्हणजे फागलां रोयल्या, मागीर ड्रॅगन फ्रूट रोयलां, रॅम्बुटान रोयलां, जांबोटिकावा रोयलां, एप्पल रोयलां, जाम आसा आनी वेगवेगळे बाकीचे वेगळे तरेचे पणस आसा, आंब्याची कलमां आसा, अशे मल्टी वरायटीज फ्रुट्स आनी व्हेजिटेबल्स हांव हांगा ग्रो करता। हो वेवसाय करपाक ताका शेतकी खात्याचो आदार मेळटा। खंय पावसा दिसांनी चड दीस पावस पडत रावल्यार पिकावळ नश्ट जाता। पावसा दिसांनी पिकावळ मातशी कमी आसता, पूण पुराय वर्सभर बरी कुयदाद घेतल्यार खूब उत्पन्न जाता अशें ताचें म्हणणें। स्वताचो जागो आसा जाल्यार तरणाट्यांनी अशे प्रयोग करून पळोवचे अशें तो सांगता। सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवचे परस स्वता स्वयंपूर्ण जाल्ल्यार बरें, हातूंतल्यान दुसऱ्यांकूय रोजगार दिवपाक शकतात अशें रजत प्रभू सांगता। आसा तेंचे इवन आतां ते स्किमी सुद्दां जर बाय बांदतलो हें करतलो जाल्यार तेंचे लिमीट जे आसा, जे तेंच्यो ज्यो पॉलिसीज ज्यो ठरलेल्यो आसा पळय, तेंचे ओल्ड रेट्स आसा, ते रेट्स तेंच्यांनी हें केल्ले ना। स्लॅब जो आसा पळय तो ओल्ड ठरलेलो आसा, न्यू आतां रेट्स आतां कशे डबल जाले, ऑलमोस्ट सगळ्यांची रेट जाले। हे कितें म्हणटात, जी ज्या वस्तूची आज किंमत मार्केटान 1000 रुपया आसा, पूण हेंची थंय किंमत ठरलेली आसा 500 रुपया, आनी म्हणटकीर तुमी तेजी 250 रुपया सबसिडी मेळटा। आनी 50% मागीर ती कशी जातली, ती 25% जाली ना। आमी निरंकाल चाफेदाळ हांगा आसा, जो आमचो रजत रुद्रेश प्रभू हो आपलें शिक्षण पूर्ण जातकीर तेणी जी आपली भाटांची पडींग जमीन आसलेली, थोडी पडींग आशिल्ली, थोडी तेंचे वडील बी कसे जाले, तेजे बरोबर तोय शेतान येतालो। तेणी शिक्षण आपले कृशी खात्याचें शिक्षण पूर्ण जातकीर तेणी आपले हांगा भेंडे विविध पीक घेवपाक तयार केले। आनी ताका सहकार्य जे मेळटा एग्रीकल्चरची, ताका पूर्ण सहकार्य मेळटा। आपली जमीन जी आसा ती कशी ना कशी तरी कसली ना कसली पीक घेवन आपलो उदरनिर्वाह करचो। बेकार पेक्षा आपली पडींग जमनी जर पीक उगवलें जाल्यार ती हरीत जाता अशी तेजी म्हणणें आसा। गोमंतक टीव्हीच्यान एकनाथ खेडेकर।